Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications. आमदार जाल्यार एकाय मयेकाराक सरकारी नोकरी विकती घेवची पडची ना म्हूण मयेचो फुडारी मिलिंद पिळगांवकाराचें उतर. मयेचे फुडारी सरकारी जॉब मया भायर विकता म्हूण मिलिंद उलयला. नोकऱ्यो विकपाचे प्रकरणात कोण सापडत जाल्यार तो खंय एक्शन घेतल्या शिवाय सोडचो ना. आमकां अशे लोक जे आसा पळय न्हू ह्या मतदारसंघात अशे लोक मेळ्ळा जेंच्यांनी स्वता जॉब विकल्यात आनी हे संबंद मतदारसंघात जाहीर आसा. असल्या लोकांक आमी फुडें काडूंक सोदता काय? फाल्यां सकाळीं निवडून येयले काय हेच जे लोक जे आसा पळय हेंच्यांनी नोकऱ्यो ज्यो विकल्या ज्यो मतदारसंघाच्या भुरग्यांक मेळपाक जाय आसल्यो त्यो मतदारसंघाच्या भायल्या लोकांक पयशे घेवन ज्यो विकल्या ते फुडें इलेक्शनाक सपोज निवडून येयले करतले कितें हेजो विचार मतदारान करपाक जाय. आमी सपोज निवडून येयले जाल्यार एक गोश्ट हांव नमूद करपाक सोदतां की जॉब जो आसा पळय गव्हर्मेंट जॉब हो कोणाकूच मये मतदारसंघान विकत घेवचो पडचो ना. हो जॉब फुकट मेळटलो ही म्हाजी 100% हमी आसा. आनी कोणायकूय जर कळ्ळें सुद्दां न्हू की बाबा एक जॉब विकला जाल्यार तेंच्यांनी म्हाका गुपीत सुद्दां जर बरयलें जाल्यार हांव तेजेर एक्शन घेतलो. म्हाका ते सगळ्यान चड व्हडलें अनाउन्समेंट तुमी केले. सामकें 101% गव्हर्मेंट जॉबा खातीर कोणाकूच खंयच्याच भुरग्याक पयशे दिवचे पडचे ना ही म्हाजी हमी 100%.